भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. नमस्कार भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन येवकार. आयज जाणून घेवया एनाकोंडा विशीं. हो दक्षिण अमेरिकेंत मेळपी व्हडलो जाड उदकांत रावपी सोरोप. बोवा कुटुंबांतलो सगळ्यांत वजनदार आनी आकारान व्हडलो. ब्राझील, पेरू, कोलंबिया, बोलिव्हिया, व्हेनेझुएला ह्या देशांनी पातळिल्ल्या ॲमेझॉन रानांत तो मेळटा. दलदल, चिखलाची तळीं, उदक आशिल्लीं रानां हांगा तो रावता. ग्रीन एनाकोंडा हो सगळ्यांत व्हडलो. येलो, डार्क स्पॉटेड, बोलिव्हियन ह्यो एनाकोंडाच्यो कांय जाती. ग्रीन एनाकोंडाची लांबाय सादारण 16 ते 20 फूट आसता. आतां मेरेन 28 फूट लांबायेचो एनाकोंडा धरिल्ल्याचो दावो कांय जाणांनी केला. एनाकोंडाचें वजन 70 ते 150 किल आसता. मादी चड वजनदार. तिचो व्यास 35 सेंटीमीटर मेरेन आसता. एनाकोंडा रानांनी 15 वर्सां मेरेन जगता, तर प्राणी संग्रहालयांत 20 वर्सां मेरेन. एनाकोंडा हो मनशाचेर सहसा हल्लो करिना, मात ताका अन्न समजल्यार, भियेल्यार, कळ काडल्यार हल्लो करूंक शकता. इंडोनेशियेंत एनाकोंडान गिळिल्ल्याची खबर कांय वर्सां पयलीं आयिल्ली, पूण एनाकोंडान मनीस मारिल्ल्याची घडणूक तशी सामकी दुर्मीळ. उदकांत तो खूब वेगान पेंवता, मात जमनीचेर ताची चाल मंद आसता. तो नुस्तें, कासव, ल्हान मानगे, हरणां, रानडुकर खाता. व्हडल्या एनाकोंडाक एकदां खूब खावपाक मेळ्ळें जाल्यार तो 15 दीस कांय खायनासतना रावता. तो ल्हान प्राणी मारून पर्यावरण संतुळा राखता. ताच्या भंयान सगळे पयस रावतात, देखून पर्यावरणाक फायदो. दक्षिण अमेरिकेंतले आदिवासी एनाकोंडाक उदकाचो रक्षक आत्मा मानतात. पावसाचो देवूय मानतात. शक्ती, धाडसाचें तें प्रतीक. रानांत एनाकोंडा दिसलो जाल्यार पावस बरो पडटलो अशें मानतात. भारता सयत हेर देशांनी धर्मीक संबंद ना, मात मनीस खावपी अती व्हडलो सोरोप असो भंय सिनेमाक लागून निर्माण जाला. प्रत्यक्षांत सिनेमांत दिसला तितलो व्हडलो तो आसना. तो सोडूय घेना. एनाकोंडाचें अर्दें आयुश्य उदकान वता. ग्रीन एनाकोंडा 7 म्हयन्यांनी एकाच वेळार 30 ते 40 पिलांक जल्म दिता. अजगर ताचे परस खूब ल्हान. तर असो एनाकोंडा. बरें तर भुरग्यानो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.